वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळीं कशीं आय न्हू सगळीं बरी, आमी बी आहाय बरी सगळीं. आयज तुमकां कांय व्लॉग एसा चाडून ना. आयज तुमकां पटेटो ब्रेड रेसिपी हाडल्या. सो पटेटो ब्रेड रेसिपी मुखार चोय कशें करपा ती. आनी आयज न्हू डिस्क्रिप्शनान सगळी घायला कितले कितले वस्तू कितें कितें कितले घायला ग्राम्स घायला आनी ते घायला. आनी म्हाका आनी एक कमेंट येयलोलो आहा, लास्ट टायम डॅडीन ते कॅज्यूनट केक केलो न्हू, तेगे हांवें ग्राम कितू ग्राम घायला तो तेजेर डिस्क्रिप्शनान हांवें घालूंक ना जाल्यार कमेंट एक सेक्शनाचेर आहा म्हाका कमेंट तो सांगतालो म्हाका कितुले ग्राम घायल्या काय म्हणून कितू तें. पूण तो कमेंट म्हाका मागीर वायटी स्टुडियोन दिश्टी पडना. अदरवायज तूं बेश्टें लिंक बेश्टें ओपन करीत न्हू मोबायलार रेसिपी बेश्टें विडियो चोयत जाल्यार माझ्या म्हाका कोणें सांगिल्लें तुका एक कमेंट येता तो रिप्लाय कोन्ना. म्हाका वायटी स्टुडियोचेर तो कमेंट दिश्टी पडना. ट्राय कोत्ता पूण दिश्टी पडना तो कमेंट. सो हांव तुमकां हाटूय दिवंक ना त्या कमेंटाचेर आनी हांवें तसोच हाडलो आहा तो कमेंट. मागीर हांव तरी ट्राय कोत्तोलें परतून सर्च करपाक तो कमेंट वायटी स्टुडियोचेर तो फाटी गेलो आहा न्हू. सो म्हाका तितून टायम मेळोकूच ना सर्च करून. म्हाका वयर वयर आहाय तेच दिश्टी पडटाय. सो वयर वयर आहा तेच हांव हाटी दिवन काडटालें. सो हांव ट्राय कोत्तोलें तुगे तो कमेंट रिप्लाय करपाक कितू कितें कितें वस्तू कितू कितू घायल ते. पण आयच्या रेसिपीचेर हांवें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनान कितले वस्तू कितें घेयल ते डिस्क्रिप्शनान ऑलरेडी घायलो आहा. सो तुमी डिस्क्रिप्शनान चॅक करूंक जाता. ओके, आज सोमती रेसिपी चोय तुमी आनी हाल तुमकां ब्लॉग येतलो, डेली ब्लॉग येतलो. आयज जस्ट रेसिपी घायल तुमकां. ओके, आतां रेसिपी स्टार्ट करूया. तुमी समजा तुमी बरे आहा म्हूण हांव आहा बरो. आयज हांव बटेटो ब्रेड करता विदाउट वॉटर बटेटो ब्रेड करता आनी दाखयता कितें कितें पळय तें. 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बटाटे, 1 तांतें, साखर 10 ग्राम, थोडें मीठ, 15 ग्राम इस्ट, 10 बटर, 5 मदलीन आनी 11 वनिला एसन्स वास येना जावपाक. पयले बटाटे सोलतलो, मिक्सराचेर मॅश करतलो, ते मागीर मॅश करून मागीर दाखयता तुमकां. ग्रेट करता पयले, मागीर मिक्सरार मारतलो, मागीर दाखयता मुखार कितें करता तें. आतां मॅश करता ग्रेट करता आनी मागीर हितून कांय घालूंक ना पळय हे हितून घालून मिक्सरार मारपाचें मॅश करपाचें. आतां मदलीन बटर, शुगर, सॉल्ट, इस्ट, तांतें हें सगळें हितून घालता. सगळें मिक्स करून हें आतां मिक्सराचेर मारता तें. मिक्सराचेर मारला. आतां हितून घातला, हितून फ्लायर घालता. आतां थोडो थोडो करून फ्लायर करून आतां हें पीठ वयर येयलां. हें पत्तें आतां भितर घालता शेकता. आतां हेजे गुये काडटा. हेका इल्लें तेल लावचें पडटा. इल्लें तेल लायता आनी गुये करता आनी हितून दवरता. हे गुये करतलो. हे आतां गुये केले सगळे. हे आतां दवरता. मागीर आतां वयर येतले मागीर दाखयता कितें करता मागीर बेक करपाचें. हेका आतां वयल्यान तांतें लायता. हय तेजे पाव केले डॅडीन बटेटो ब्रेड. बटेटो ब्रेड केले भितर भायर कितू सारके ब्रेडा भाशेन न्हू उदी अशें न्हू तितून उदीक कांय नासतना ब्रेड केले. बटेटो ब्रेड केला पळय हितून उदक बिलकूल ना. ओन्ली बटेटो आनी मैदा. आनी रेसिपी तुमी पळया मोबायलाचेर आनी तुमी शेअर करा. पळय सॉफ्ट सारकें पळय सारकें मोव गोरयेन. आतां हे गरम आहा. हे गरम आहा तरी तोंड येयले उपरांत सारकें मोव जातलें. सारकें नरम पाव हे पळय उदक नासलेले पाव हे पळय सारकें मोव. सबस्क्रायब करूंक विसरनाका. शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा.